नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. मुख्यमंत्री दिल्लीत बजेट पूर्व बसकेत वांटेकार. गोंयाक वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पां खातीर 8,000 कोटी फंडाची मागणी. PWD, उर्जा, रेल्वे, एक्सपोजिशन, धरणाच्या कामाक जाय निधी. नव्या सरकारात GST मंडळाची पहिली बसका. 53व्या बसकेची अर्थमंत्री सीतारमणान केली यजमानकी. गोयचो मुख्यमंत्री वांटेकार. केंद्रीय अर्थसंकल्पाचेरय सल्ला मसलो. नीट UGC नेट पेपर लिका उपरांत केंद्राचो निर्णय. भौशीक परीक्षा कायदो चालीक. सापडल्यार 10 वर्सां कैद, 1 कोटी फायन. सुधारणा सुचोवंक उचेली समिती. 2 म्हयन्यांत रिपोर्ट. ट्रॅफिक मॅनेजमेंट जाग्यार घालूनच फ्लायओव्हराचें काम. सांगोर्डा जंक्शन ते पर्वरे मेरेन वराक हजारांनी गाडयो. टुरिस्ट सिजनात समन्वय जाय. आमदार मंत्री रोहनाची रिव्ह्यू बसका. दक्षिणेत चिचेनी इनोवा स्कूटरीचो ॲक्सिडेंट. स्कूटर रायडर 42 वर्सां पिरायेची आल्बिना फेर्नांडीस आगताक गेली. प्रकरण कुंकळे पोलिसांकडे. पेडणे मालप्या हायवेची राखणे म्हणून कोसळ्ळी. मोटार साल्वार. रस्त्याचे काम बाबत कंत्राटदाराचेर FIR करचो. लोक फुर्योज. आमदार म्हणटा रस्तो येरादारी बंद करा. गोंयांत आयतारा पावसाचो रेड अलर्ट. वेधशाळेची शिटकावणी. 24 तारखे मेरेन ऑरेंज अलर्ट. पेडणे, बार्देसा सयत उत्तर गोंयच्या हेर वाठारांत झाडां पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको. मिशन फॉर पॉलिटिकल रिझर्वेशन म्हणटा लोकसभेक NDA जिखली. आतां NDAन STक दिल्लें उतर पाळचें. राजकीय आरक्षणाची मागणी बेगीन तडीक लाया. गोंयांत उदरगती खातीर मुख्यमंत्र्यान केंद्रा कडेन 8,000 कोटी वयर फंड मागला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्लीत केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारमणाच्या बजेट पूर्व बसकेंत वांटेकार जालो. PWDक 1000 कोटी. सेंट झेवियराच्या एक्सपोजिशनाक 300 कोटी. रेल्वे आनी इंटरसिटी ट्रेनीक 5,000 कोटी. WRDक धरणाच्या कामाक 700 कोटी आनी रिन्युएबल उर्जे खातीर हो फंड आसा. 10,000 ट्रेडरांनी ट्रेड टॅक्स भरूना. तांकां खंय OTS दिवपाचें थारलां. सीएम आज 2 मिटींग जाल्यो. दिल्ली तुमी आसले. एक GSTची मिटींग आनी एक बजेट रिलेटेड मिटींग. गोंयचे कितें कितें डिमांड्स आसले, कितें कितें डिस्कशनाक गेले? प्री बजेट मिटींगेन विशेष करून राज्याक कितें जाय कारण बजेट पास जावच्या पयलीं परत एकदा प्री बजेट मिटींगेन मांडपाची संद मेळटा. तितून करून आमी जे राज्याक मांडला तितून 300 crores of rupees फॉर द एक्सपोजिशन ऑफ द सेंट फ्रांसीस झेवियर हेजे दर 10 वर्सांनी जाता ओनूय जावपाचें आसा. त्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी ह्या सगळ्या खातीर आमी 300 कोटी रुपया मागल्या. नेक्स्ट रिजन मॅक्झिमम स्ट्रेस जो दिला आमी इट इज फॉर द रेल्वे कनेक्टिविटी. तशें पळोवंक वचत जाल्यार गोवा बेंगलोर, गोवा हैदराबाद, गोवा पुणे फास्ट ट्रॅक रेल ना. ताच्या खातीर रेल फास्ट ट्रॅक कनेक्टिविटी फास्ट ट्रॅक रेल्वेज ज्यो आहा पळय आयदर वंदे भारत किंवा एक्सप्रेस रेल्वे त्यो गोंयांतल्यान सुरू जावच्यो जेणे करून गोंयांतले खुबशे लोक तांकां बाय बस ट्रॅव्हल करचें पडटा किंवा 12 वरां किंवा ट्युरिस्ट म्हण किंवा गोंयकार जे खुबशा मोठ्या प्रमाणात ह्या रुटाचेर ट्रॅव्हल करतात तांच्या खातीर ते मागल्या. थर्ड वन इज इन कोंकण रेल्वे रूट फ्रॉम द बेंगलोर टू मुंबय. जो पोर्ट कनेक्टिव्हिटी आहा ही मदलो थोडो रूट डबल ट्रॅकिंग जावपाचो उरला. ओके, तो मदलो रूट जर कोंकण रेल्वेचो डबल ट्रॅकिंग जालो जाल्यार आमकां इंटर स्टेट इन फ्युचर आमी पळयता की मोपा जाल्या उपरांत जर मोपाची कनेक्टिव्हिटी पेडण्या रेल्वेची कनेक्टिव्हिटी मोपा एअरपोर्टाक जावपाची गरज आसा. ती कनेक्टिव्हिटी इन फ्युचर प्लॅन करची आनी फ्रॉम पेडणे टू काणकोण ह्या रुटाचेर ज्यो आसा पळय न्ही लोकल ट्रेन जर रावपाक लागल्यो जाल्यार इन फ्युचर आमकां
सिटी कनेक्टिविटी करपाचो प्लॅन जो आसा पळय न्ही हय तो आमी फुडें व्हरपाक शकतले. ताज्या खातीर कोंकण रेल्वेक एडिशनल 5,000 कोटी रुपया दिवचे जेणे करून गोंयांत अशा पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आहा पळय न्ही तो लोकल आमी इवन दो म्हणणे आहा की शक्य जर आसत जाल्यार आमकां इंटरसिटी कनेक्टिविटी खातीर आमी धाकटे मेट्रो ट्रेन जे धाकट्यो हय ट्रेन ज्यो आहा पळय न्ही हय त्याचो खूब मोठ्या प्रमाणात इन फ्युचर उपयोग जावंक शकतलो. ओके थर्ड थिंग जी आसा पळय न्ही इट इज वॉटर रिजर्वायर्स डॅम्स हे स्ट्रेंथन करपा खातीर आणि सॉयल इरोजन जे जाता पळय ताज्या खातीर सेपरेटली 700 crores ऑफ रुपीज मागल्या. कितले म्हटले ते प्लस 700 crores ऑफ ओके रुपीज ते WRD अंडर WRDच्या अंडर. ओके PWDच्या अंतर्गत आमी आमच्यो ओल्ड पायपलायन्स परत एकदा त्यो म्हणजे एज ओल्ड पायपलायन्स आसा आमी हर घर नल से जल दिवपाक शकले पण एज ओल्ड पायपलायन्स बदलपा खातीर 1,000 crores ऑफ रुपीज ताजी डिमांड केल्या. ओके ओके आणि फिफ्थ वन इज फॉर द रिन्युएबल एनर्जी आणि हाज्या खातीर जे आसा न्ही हाज्या खातीर आमी सेपरेटली फंड्स जो आसा पळय न्ही पॉवर डिपार्टमेंटान. मोदी सरकार 3.0 GST मंडळाची पहिली बसका 53व्या बसकेची अर्थमंत्री सीतारमणान येजमानकी चलयली. गोंयचे वतीन हे खेपे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वांटेकार. केंद्रीय अर्थसंकल्पा विशीं अर्थमंत्र्याची राज्याचे अर्थमंत्री आणि BJPच्या मुख्यमंत्र्यां बरोबर बसका जाल्या. येता त्या 22 जुलयाक मोदी 3.0 पहिल्या अर्थसंकल्पाची शक्यता. जीएसटीची मिटिंगेन विशेष करून जीएसटीची मिटिंग तशी पूर्ण दनपारां 2 पासून ती 7 पर्यंत कंटिन्युअसली चल्ली. तितूर मेजर 2 डिसिजन आणि विच इज अगेन द गोवा रिलेटेड इट इज एन लॉंग पेंडिंग ज्यांच्यांनी आपले टॅक्स रिटर्न फायल करूंक नाशिल्ले अश्यो देशभरांतल्यान जवळपास 5 लाख केसीस आसा. गोंयांत ना म्हटले जाल्यार एक 10,000 केसीस आसतले ज्यांच्यानी आपले टॅक्स रिटर्न फायल करूंक नासले सिन्स फ्रॉम द 2017 टू टील डेट. ओके तांकां टॅक्स रिटर्न फायल करून इनपूट टॅक्स क्लेम करपा खातीर वन टायम रिलॅक्सेशन जे आसा पळय न्ही हे जीएसटीन अप्रूव्ह केल्ले आसा. ओके आणि सेकंड वन गोवा रिलेटेड जर म्हणत जाल्यार विच इज एन ENA अल्कोहोल. ओके म्हणजे ENA अल्कोहोल विच इज एन ह्युमन कन्झम्पशन अल्कोहोल सोरो करपा खातीर अल्कोहोल भायल्या स्टेटींतल्यान हाडटात ताजेर जीएसटी लावप जायना हाजें डिस्कशन आशिल्लें. काही प्रमाणात स्टेटी लायताल्योय बी पयलीं. ओके ताजेर आतां कन्फर्म जालें की ENA अल्कोहोलचेर जीएसटी लागचो ना जेणे करून आमकां वॅट जो आमी घेता ओके वो आमचो मेंटेन आमकां घेवपाक मेळटा. कॅसिनोचे बी कितें आसले तेंचे फाटले ना इश्यू नाशिल्लो. नीट UGC नेटाच्या पेपर लिका उपरांत केंद्राचो मोठो निर्णय. भौशीक परीक्षा कायदो चालीक. पेपर लिकांत सापडल्यार 3 ते 10 वर्सां जेल 10 लाखां मेरेन फायनीची कायद्यांत तरतूद. परीक्षा घेतल्याक फ्रॉड खबर आसतना लिपयल्यार 1 कोटी मेरेन फायन आनी बंदखण. भौशीक परीक्षांनी सुदारणा सुचोवंक तज्ञांची समिती नेमल्या 2 म्हयन्यांत खंय रिपोर्ट येतलो. ट्रॅफिक मॅनेजमेंट जाग्यार घालूनच पर्वरे फ्लायओव्हराचें काम हातांत घेतले. सांगोळडा जंक्शन ते पर्वरे मेरेन वराक हजारांनी गाडयो यो वच करतात. ट्रॅफिक कसो डायवर्ट करपाचो ते विशीं एक्शन प्लान करतले. पर्वरेचो आमदार मंत्री रोहन उलयला. टुरिस्ट सिजनांत खंय ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाक समन्वय जाय. रोहनान अधिकाऱ्यांची रिव्ह्यू बसका घेतली. रिगार्डिंग द नॅशनल हायवे वर्क्स विच आर हॅपनिंग आनी जातूंतल्यान ट्रॅफिक मॅनेजमेंट पळोवप आमच्या लोकांक सांबाळून घेवप जे स्वताचे पोट पळयता आनी एट द सेम टायम मिनिमम डिस्टर्बन्स टू द एक्झिस्टींग डेव्हलपमेंट लायक द सर्वीस रोड एक्झिस्टींग सर्वीस रोड हे विशय ते चर्चेक आयिल्ले आनी तेन्ना इंटर डिपार्टमेंटल थोडे डिस्कशन आशिल्ल्या खातीर आनी थोडे आमकां मोर एक्सपोजर मेळपा खातीर ताचेर वी हॅड आस्क्ड फॉर अ रिव्ह्यू विथ द रिस्पेक्टीव नॅशनल हायवे चीफ इंजिनियर बाब एलन हीज होल टीम and all the line departments which were concerned. पूण हे सुरवात जाता आसतना we have to understand that this is the only line or life to people who are connecting to पेंजीम सिटी. ताजें काम सुरवात कर बॅरिकेडींग जातकर अवेलेबल स्पेस कितें आमचे पिलर्स खंय येता एन्सिलरी डिपार्टमेंट लायक सिवरेजचें काम उरलां जाल्यार खंयच्या एरियान उरलां अशे वेरियस इश्यूज टुडे वे डिस्कस्ड including the opening of new alternate roads which we have already earmarked.
there are concerns which were raised by state highway and national highway also regarding NOC. So we have very clearly said की रस्त्याचे काम सुद्धा चालू जावपा जाय, नाल्यार बाकीची डिपार्टमेंटां उदकाची लायटीची ते काम चालू करूंक शकत ना आनी तांचो समज आमी डिले केलो, बाकीचे रस्ते न ओपन जाता जाल्यार मेन ट्रॅफिक मुवमेंटाक यथेश्ट त्रास जातलो. एक वरान आमकां जवळ जवळ 25,000 गाडयो कोकेरो सर्कला कडल्यान वतात आनी ताजे खातीर मॅनेजमेंट ऑफ दीस टायप ऑफ ट्रॅफिक वील नीड रियली कंटिन्युअस proper coordination within the respective departments. दक्षिण गोंयांत चिचिनी सकाळीं एक्सिडेंट. इनोवा आनी स्कुटरीचो एक्सिडेंट जालो. स्कूटर रायडर वारकाची 42 वर्सां पिरायेची आल्बिना फेर्नांडीस आगताक केली. केस कुंकळे पुलिसां कडेन पावल्या. आयज सकाळीं चिंचिनी वाठारांत एक निश्ठूर अपशोग जालो. एक कस्तुरी आपली बायक घेवन वेताली तेन्ना ती एका इनोवा गाडयेक आपटली. तांचे मदें कोलिजन जालें आनी तिका मरण आयलें. आल्बिना फेर्नांडीस 42 वर्सांची अस्तुरी वार्का गांवची हे एक्सिडेंटान सोंपली. कुंकळेचे पुलीस हे एक्सिडेंटान फुडली इन्क्वायरी करतात. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन सावेडायस. पेडण्या मालप्या हायवेची राखणे वणत कोसळ्ळी. उब्बो दोंगर कापून रस्तो केल्ल्यान पालसण कोसळ्ळां. एक मोटार बऱ्यान साल्वार. रस्त्याचें काम सारकें बाबत म्हूण लोक फुर्योज. सरकारान खंय लक्ष घालें ना. कॉन्ट्रॅक्टराचेर FIR करून ब्लॅकलिस्ट करचो म्हूण काँग्रेस मागता. आमदार म्हणटा रस्तो येरादारीक बंद करात. बांदकामाचे गॅरंटीचेर प्रस्न. पेडण्या मालप्या राष्ट्रीय महामार्गाची राखणी वणट कोसळ्ळी. कांय दीस फाटीं थळाव्यांनी पालसणाक कोसळपाक शकतात म्हूण अलर्ट दिल्लो, मात कोणेच लक्ष घालेना. निमाणे देमायज पावसाच्या नेटार पालसण आनी राखणी वणट कोसळ्ळी. आमदार प्रवीणान पळोवणी केली. रस्तो येरादारीक बंद करपाचे निर्देश. पावसा पयलीं खंय पालसणाक कोसळची ना म्हूण गॅरंटी दिता अशें अधिकाऱ्यांनी आनी कॉन्ट्रॅक्टरान सांगिल्लें. आतां गॅरंटी खंय गेली काय प्रस्न. मुख्यमंत्र्यान येवन पळोवणी करपाची मागणी. जे पळय आयज हे वॉल आहा तेजी 100% आपूण गॅरंटी दिता म्हणून. आयज गॅरंटी आयज खरीच गॅरंटी तिका आयज कळ्ळी. तेका लागून म्हाका दिसता ह्या जो PWD आयज आमचो डायनामीक CM जो आसा तेज्या कडेन PWD आसा, तेका लागून तेणी स्वता म्हाका दिसता येवन हेजेर खूब दखल घालपाची खूब गरज आसा. परती डिसिजन हांवें सांगलां कितें हो आहा पळय रोड आहा पळय तो रोड बंद करपाचो आनी डायवर्ट करून, कित्याक ऑलरेडी पयलींचो रोड आहलो पळय तो रोड रिपेरिंग करून तो रोड स्टार्ट करपाचो. कित्याक इन्सिडंट केन्नाय परत घडोवंक वच शकता. तेका लागून तो घडचो न्हू म्हणून हांवें जाता इतले फास्ट तांकां सांगलां तो रोड डायवर्ट करचो आनी ते सायडीनसून ट्राफीक सोडचें म्हणून. आज हे पडले पण आता ती ह्या पटपाच्या मार्गार आहा आनी इतका हायट आहा ते हिशोबान ती पटपाच्या मार्गार कोणाक धोको उद्भवतलो देव म्हणून तेंच्यांनी एक्शन घेवन सरकारान CMान एक्शन घेवन आतां ह्या सेंटराचो प्रोजेक्ट आसलो तरी पण CMान एक्शन घेवन ताबडतोब एक्शन घेवंक जाय. इतकी आमच्या हानी जावंक जाता. प्रत्येक फावटी आनी पावसाय तसो जास्त पडूंक ना. पावस पडूंक ना म्हणून इतकी जाली तर पावस पडल्या उपरांत कितके उमळ जाल्या उपरांत कितकी पडटली. एक कार डॅमेज जाला. कार चलोवपी ड्रायव्हर म्हणटा मातसो फातर चुकलो नाजाल्यार खंय गाडयेर पडपाचो. जायला आणि तर कोसळली गेली जाता. ओके, तुमच्या गाडीवर पडली काय? गाडीवर पडली. दगड वरला गेले. हां, पुरा ढासळला गाडीवर. तुम्ही आत होतात? हां, आम्ही चौघजण आहोत. अरे, म्हणजे असं कोणाला काय दुखापत नाही? जस्ट जो दगड पडला तो पुढे पडला. हां, आणि दुसरं मोठा दगड वरना गेला गाडी. मोठा दगड होता. मोठा मेन रस्त्यावर आम्ही लेफ्ट साईडला आहे जिथं जी दिवार तुटली आहे ना ती साईड वॉल आहे ती जिथे ढासळली तिथं साईडला असल्यामुळे ते थोडी ती अशी अडकून राहिली म्हणून जाते. पत्रादेवी ते बांबोळे मेरेन रस्त्याचे काम सारके बाबत म्हूण थळाव्यांची कागाळ, मात सरकार लक्ष घालना. एका वाटेन रस्तो एक्सिडंट झोन जाल्यार दुसऱ्या वाटेन आता पालसणाक कोसळपाक लागल्यात. रस्तो येरादारीक बंद करून पोन्न्या रस्त्यान ट्राफिक डायवर्ट करपाची मागणी. हायवे आसा ह्यो कर्दनकार ठरलेलो आसा फ्रॉम पत्रादेवी टू दारगळ. हे आता नवीन कर्दनकार आमच्या सरकारान ओपन करून दवरलेले आसा अशें म्हाका तरी दिसपाक लागले. ते जाणून बुजून जेन्ना खबर आहा बेंचीस न करता ही वॉल तयार केली. स्पॉट एनी टाइम. आता जी गोष्ट दिसाचे घडले, रातचे घडलेले आणि कोणाचे तकलेर पडलेले, गाडयांचेर पडलेले कितें जातले असले, कोण जबाबदार आसा? MVR जबाबदार आसा काय PWD जबाबदार आसा? ह्या टायमार म्हाका दिसता ह्यो इमिजिएटली रस्तो बंद करून दुसरो कितें अल्टरनेटीव रस्तो चालू करचो हे म्हजें सरकाराक आव्हान आसा.
गेल्या फावटी सांगलेले हांगा ट्रॅक आसलेलो म्हणून हे पडटले हे पडले, ह्या सायडीले पडटले आले म्हणून सांगलेले तेवूय पडले. आता वयलो भाग हो असो जावन आसा तो केन्ना सकयल कोसळत आनी हो रस्तोच वायपाट जावन आसा. आमकां खंत दिसता आमी ह्या भागाचे नागरीक आसा, जबाबदार आसा, वारंवार आवाज करता, पूण आमदार सरकार चुप्पी घेता. रस्तो बांदपी कंत्राटदाराचेर FIR करची, बाबत काम करपी कंत्राटदारांक ब्लॅकलिस्ट करचे म्हूण GPCCचो अध्यक्ष अमित पाटकराचे ट्वीट. गोवा फॉरवर्डाचो दुर्गादास म्हणटा रस्त्याचे ऑडिट जाय. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी. गोंयांत आयतारा पावसाचो रेड अलर्ट म्हूण वेधशाळेची शिटकावणी. 24 तारखेसावन ऑरेंज अलर्ट. फुडल्या 5 दीस घोग्यांनी पावसाची शक्यताय. मजगती पेडणे, बार्देसा सयत उत्तर गोंयच्या हेर वाठारांत झाडां, पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको. फुडले 2 दीस खंय वराक 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वारें मारपाचो अदमास. आतां मेरेन 24 इंच पावस, 24 वरांत 2 इंच. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. वेंचणुके पयलीं काँग्रेस, BJPचे इंडिया आनी NDAन एसटीक राजकीय आरक्षणाचें उतर दिल्लें. आतां NDA आयली, मोदी प्रधानमंत्री जालो. आतां दिल्ल्या उतरा प्रमाण आरक्षणाचो मुद्दो तडीक लावचो मिशन फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागता. प्रक्रिया नव्यान करिनासतना जाता तितले बेगीन आरक्षण दिवचें म्हणून मागणी. पार्लिमेंटरी इलेक्शन नोटिफाय जावचे पयलीं काँग्रेसीन ऑर इंडिया आनी NDA दोन्ही घटकान आमकां आश्वासन दिल्लें की आमचो जो रिजर्वेशन मुद्दो आहा तो ताबडतोब तडे लायतलो म्हणून. म्हणटकीच आतां पार्लिमेंटरी इलेक्शन जावन रिजल्ट जालो. NDA सरकारान NDA जी घटक आसात ताणें सरकार फॉर्म केला. म्हणटकीच आमची मागणी आसा आनी NDAचो मुखेली आमचो बाब ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे प्रायम मिनिस्टर जाल्ले आसात. तांचे कडेन मागणी आसा की आमकां जे आशिर्वाद दिल्ले की सरकार फॉर्म जाले जाल्यार ताबडतोब आमचो जो रिजर्वेशनाचो मुद्दो आसा तो तडे लायतलो म्हणून. आनी हे CMान सांगिल्लें आसा की 2027 पयलीं आमचो रिजर्वेशनाचो मुद्दो तडे लायतलो म्हणून. त्याच बरोबर काँग्रेसीन आश्वासन दिल्लें, इंडिया घटक आसा ताणें आश्वासन दिल्लें की आपलें सरकार समज सत्तेर आयलो जाल्यार आमचो जो रिजर्वेशना मुद्दो आसा 2003 सावन तो पेंडींग आसा तो आपूण तडे लायतलो म्हणून. म्हणटकीच जे पार्टीन, ज्या घटक पक्षांनी सरकार स्थापन केला तांची जबाबदारी आसा की आमकां जे ताणें आशिर्वाद दिल्ले ते दिवपाचें. हे प्रक्रियेक आमची ही मागणी लांबपाची खूप शक्यता आसा, कारण 0 पासून सुरवात जातले. म्हणून अजून गोंय सरकारान म्हणजे CMान विचार करचो आणि आमचे माननीय पंतप्रधान जे आसा मोदी तांच्यांनी विचार करचो की खंयचे परिस्थितीन हांकां जर जालें जाल्यार हे बेगीन जावपाक शकता. हेचो तेंच्यांनी विचार करचो आणि जर तर तांकां आमकां बरे तरेन न्याय जर दिवपाचो आसा तांकां ही प्रक्रिया बदलचीच पडटली. कारण हो जो फॉर्म्युला जो आसा इट इज टायम कन्ज्युमिंग. म्हणून म्हणटा की इवन CMान हो जो प्रोसिजर जर पळयलो जर जायत जाल्यार CMान सुद्दां हें खूब कठीण आसा.
कारण आताच्या ज्या परिस्थितीन सगळं हें आसा मागीर हात करून उपकारता वयर करून उपकारता कारण तेंच्यो ज्यो वल्गना ज्यो आसा अश्यो कितेंय जावं आमी 27 पर्यंत दितलेच न्हू 24 पर्यंत दितलेच न्ही हे जे सांगताले पळय काय न्हू आज आमचो हें ना खंय तरी फेथ जो आसा तेका हें जाल्लो आसा कितें जाल्यार तोडो गेल्लो आसा पाळूंक ना न्ही शब्द पाळूंक ना न्ही तुमी तोडो गेलो न्ही म्हणून जाता तितके बेगीन हो आमचो जो इश्यू जो आसा कशे तरेन बेगीन तुमी तो एक्सपर्टायट करतले हेचे कडेन आमचें लक्ष लागून रावल्लें आसा. म्हापशा अहमद देवडी खून प्रकरणांतलो मुख्य सूत्रधार रामकृष्ण भालेकार म्हणटा ताका धरला. ते आदीं 6 जाणांक धरिल्ले. राती मुख्य आरोपीक उखल्लो. उत्तर गोंय SP अक्षत कौशल केस क्रॅक केल्या उपरांत मिडिया कडेन उलयलो. आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान खंय खून आनीकय कांय जाण आसूये चवकशी चल्ल्या SP सांगता. आरकेक 10 दीस रिमांड. इसके अंदर एक कल हमने जैसे अभी सूचना आप लोगों को मिली गई है इसके अंदर जो मेन एक्यूज था रामकृष्णन ऑल्सो नोन एज RK ऑल्सो नोन एज बलाल उत्तम इसको हम कुछ दिन से तलाश कर रहे थे. जब से इंसिडेंट हुआ था तब से ये फरार था और इसकी अरेस्ट करने के लिए मल्टीपल जगहों पे रेड्स भी कंडक्ट की गई थी हमारी गोवा के अंदर भी और महाराष्ट्र के अंदर भी और कॉन्स्टेंटली एक तरीके से इसका पीछा किया जा रहा था पुलिस की तरफ से. अपनी बार बार ये जो हाइडआउट्स थे इसको चेंज कर रहा था. तो इसके अंदर एक हमें एक इम्पॉर्टेंट कल एक सफलता मिली जब इसको कल अरेस्ट किया गया और इसको अरेस्ट करने की वजह से इस केस के अंदर कुल टोटल ऑफ 7 persons have been arrested and the Mapsa police station has successfully worked out this case by arresting all the main people. I will read out the names of the people who have been arrested. The name of the accused are Manthan Chari, Shridhar Kiledar, Abhishek Pujari, Champya, Nagaraj, बोरेश पुजारी और कल RK को हमने इसके अंदर अरेस्ट किया. तो ये 7 लोगों को अरेस्ट करने के बाद अभी इसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस चालू हैं हमारी और भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर और भी अरेस्ट हो सकते हैं अगर कोई भी इसके अंदर इन्वॉल्व और हमें दिखा इस केस के अंदर जो तो उनको भी अरेस्ट किया जाए. बट प्राइमरीली जो अभी रीज़न निकल के आया है वो पर्सनल एनमिनिटी का है. अहमद देवडी मर्डर केसांतले जो मेन कल्प्रीट आसलो रामकृष्ण भालेकार हो मिसींग आसलो. पयलीं पुलिसांनी सगळे जे एक्यूज आहा तांकां धरिल्ले आनी जो मेन आहा तो RK तो मिसींग आसलो. काल ताका सावंतवाडी वचून म्हापसा पुलिसांनी धरिल्ले आसा. काल राती ताका म्हापसा पुलिसेन हाडून ताका मेडिकलाक म्हापशेचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा थंय व्हेलें आनी आयज ताका जो मॅजिस्ट्रेट आहा ताच्या कडेन व्हेल्लो आनी मॅजिस्ट्रेटान ताका 10 दिसांची पुलीस कस्टडी सांगिल्ली आसा. 4 वर्सांच्या पुताचो जीव घेतिल्ल्याचे केशींत सुचना सेठाचे मेंटल हेल्थाचो दुसरो रिपोर्ट आयलो. केशीचे ट्रायलीक ती फिट म्हूण स्पश्ट जालां. कळंगूट पोलिसांनी पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टांत सुचनाचेर आरोपपत्र घालां. कळंगुट्या वाठारांत 8 जानेराक आपल्याच पुताक मारलो म्हूण सुचनाचेर आरोप. 2 जुलयाक केस सुनावणेक येवंक शकता. गोंयचे पोलीस खंय जोडीक पेटल्यात. गोंयांत क्रायम वाडत आसा मात गोंय पोलीस लोकांक तालांव मारपाक बिजी. आमदार मायकलाचो पोलिसांचेर फार. ट्रॅफिक पुलिसांचें काम पुलीस करूंक लागले जाल्यार गुन्यांवाच्यो केशी कोणे हाताळपाच्यो मायकलाचो प्रस्न. मुख्यमंत्र्यान बसका घेवन खंय विशय जाग्यार घालचो मायकल मागता. म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर वील टेक अ मिटींग विथ DGP and SP नॉर्थ एंड साउथ एंड इन्क्लुडींग क्रायम SP एंड DYSPs एंड ऑल्सो PIs. आतां मिटींग कित्याक मिटींग पिरियडिकल जावपाक जाय म्हणजे म्हयन्याक एकदां तरी जावपाकूच जाय चीफ मिनिस्टराची टू नो वॉट इज हॅपनिंग
म्हाका दिसता क्रायम रेट जी वाडटा, इन्स्टेड ऑफ टेकिंग मोर एक्टीव स्टेप्स ऑन द रोड, बिजी चलानींग, म्हणजे एक वाटेन ट्रॅफिक पुलीस चलान करता, एक वाटेन गोवा पुलिसूय चलान करता. म्हणजे गोवा पुलीस हायपर एक्टीव जाल्ले आहा चलान करपाक. म्हणजे नो एंट्रीन कोण घुसता जाल्यार ताका स्टॉप करता, चलान करता. जे कोण हेल्मेट घातले ताकाय स्टॉप करता आनी विचारता ताका लायसन हुंया, तुजें इन्शुरन्स हुंया. अरे तूं फोटो मार आनी पळय ताणें हे सगळे फारीक केल्ले आहा न्हू, ते ऑलरेडी ऑनलायन आहा. एवरीथींग इज ऑनलायन. द रेजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हेकल इज ऑनलायन. न्यू गाडयेक स्टॉप करता. म्हणजे गोवा पुलिसूय हायपर एक्टीव जाल्ले आहा स्टॉप करपाक. म्हाका मुख्यमंत्र्या कडेन हेचेर हांव भेट घेतलो आनी ताका विचारतलो बाबा वॉट इज गोईंग ऑन, की इफ द गोवा पुलीस इज डुईंग ट्रॅफिक पुलीस वर्क, then who is going to do policing? Also we have seen gang was happening. म्हणजे गँगां तयार जाल्ली आहा आनी ते गँग वचून खंयच्या तरी भुरग्याक मारता. तुवें अशें कित्याक उलयलें फेसबुकार, तुवें अशें कित्याक उलयलें आनी कितें, असले बारीक बारीक गजाली गँगांनी वचून मारता. हें बंद जावपाक जाय. दादागिरी हॅज टू स्टॉप. आनी त्या खातीर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस आनी SP एंड DYSP शूड गिव स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन टू द कन्सर्न PI that this will not be tolerated. खातीर police needs to interact with the local panchayat, local ward members along with the like-minded people to bring solutions to such issues. Crime rate गोंयान वाडोंक पावना. क्रायम रेट म्हाका दिसता ह्या दिसांनी वाडलेली आहा. हे आमी मान्य करपाक जाय. एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आय हॅव टू एक्सेप्ट इट. चौथ्या शेंकड्यांत गोंयांत हयहया कुळांतल्या धर्मा यज्ञूची राजवट आशिल्ली. पर्या भूमिका देवस्थानाच्या वाठारांत मेळिल्ले शिलालेख सांगतात. पुराभिलेख शास्त्रज्ञ प्रोफेसर T. मुरुगेशीचो हो सोद. ब्राह्मी लिपींतल्या शिलालेखार संस्कृत भाशेंत हें बरयलां. 30 वर्सां फाटीं आदलो मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणेन ह्या शिलालेखाची दखल घेतिल्ली. तेन्ना सावन पुराभिलेख अभ्यास चलतालो. पोर्चुगेज राजवटी पयलीं गोंयांत भोज, कदंब, विजयनगर, विजापूर, सुलतान हांच्यो राजवटी आशिल्ल्याचें सगळ्यांक खबर आसा. ते भायर चवथ्या शेंकड्यांत हयहय्या कुळांतल्या धर्मा यजनोची राजवट आशिल्ल्याचें एका शिलालेखावयल्यान सिद्ध जालें. पर्ये भूमिका देवळा कुशीच्या शिलालेखाचो अभ्यास करून उडपीचे पुराभिलेख शास्त्रज्ञ प्राध्यापक T. मुरुगेशी हांणी हो निकश काडला. As stated in the inscription, Dharma Yagno, a king of Ayaya family, performed a yagna or a sacrifice in the Bhumika temple. Now it is a completely dilapidated condition, and along with his army, he conducted a sacrifice, and it could be the pillar could be a Upastamba. And this inscription is very important so far concerned the Goa history and culture. It was the earliest known record of Goa on paleographical basis, that is on the basis of the writing. We come to a conclusion that it belongs to 4th or 5th century AD. हाच्या पयलीं 1993 तेन्नाचे मुखेलमंत्री प्रतापसिंग राणे आणि हो जेन्ना शिलालेख पळयलो तेन्ना त्या शिलालेखाच्या संदर्भात तेंच्यांनी तेन्नाचे पुरातत्व खात्याचे डायरेक्टर डॉक्टर P. शिरोडकर हांच्या नदरेक हाडून दिले आनी तेंच्यांनी हेचे वाचन जे आसा ते करपाचो यत्न केलो आनी स्पश्ट असो अर्थबोध जायना जालो. मागीर आमच्या लक्षांत येयलें की ह्या शिलालेखाचे परते वाचन जावपाक जाय म्हणून हांवें जायत्या लोकां कडेन संपर्क साधलो. हालींच आमच्या कडेन उडपी हांगासले पुरातत्व अभ्यासक आणि संशोधक T. मुरुगेशी येयल्ले तेन्ना हांवें हो शिलालेख तांकां दाखयलो. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस. गोंयचो नामनेचो नाटककार, शिक्षणीक जाणकार सर्गेस्त भिकू पै आंगलेच्या जल्मशताब्दी वर्सा निमतान 12 नोव्हेंबराक खासा कार्यावळ दवरल्या. फोमेंदो उद्देग समूहाच्या चेअरमॅन अवधूत बाबाच्या अध्यक्षतेंत बसका जाली. 12 नोव्हेंबराच्या कार्यावळी विशीं म्हत्वाच्यो गजाली थारल्यात. 2024ची युरो कप सर्त रंगार आयल्या. अंदू युरोपांतल्या 24 देशांच्यो टिमी सर्तींत वांटेकार. 6 गट, दरेक गटांत 4 टिमी. फायनल 15 जुलयाक. काल सांजे आनी रातीं जॉर्जिया आड चॅक रिपब्लीक. दुसरी मॅच पोर्तुगाल आड
उत्तरकी जाल्यार बेल्जियम आड रोमेनिया तिसरी मॅच जाली. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.